बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. क्रिस्ताताई मोगाच्या भावांनो आणि भयणीनो, आज पवित्र सभा जेजू मोरी आणि जुजाचे हे पवित्र कुटुंब वा भगवंत कुटुंबाचे फेस्त संभ्रमता. क्रिसमस नातालांच्या फेस्तांच्या उपरांतल्या पयल्या आयतारा भगवंत कुटुंबाचे फेस्त संभ्रमचे इगस मातेची एक दस्तूर जावन आसा. आनी हे फेस्त संभ्रमून आमी सोमेस्तांनी आमचे कुटुंबा त्या भगवंत कुटुंबा सांगात तुलन करून वा ते हुंदून पळय जाय आनी त्या भगवंत कुटुंबाची देख आमी घेवन आमचे कुटुंब आमी बांदून हाडी जाय म्हणलो उलो आम्हा सोमेस्तांक दिता. जेजूच्या ह्या संवसारी जिवितांतली जायतीं वर्सां ताणें एका कुटुंबांत सारलीं आनी ह्या वेळी आमी सोमेस्तां चिंतूंक पुरो हे भगवंत कुटुंबांत सगळें सोंप्या रितीन सगळें बरे रितीन तांकां फावो जाल्लें म्हणून. पूण जर आमी गुंडायेन चिंता पटायलें तर ह्या कुटुंबांती ताजेर जाल्लें कश्ट चड उणें चड धड करच्यो तसल्यो संगत्यो थोड्या वेळांक संतोश आनी उरल्या वेळांनी कश्ट आसले आमी पळयता. तरीकी हे एक कुटुंब भगवंत कुटुंब जावंक पावलें. कित्या पासत हाची जाप आमी सवकास ह्या वाचपा आयच्या दिसाच्या वाचपा मुखांत आमी सोदून काडटल्या. पूण प्रमुख जावन आम सोमेस्तांक आज आसचें आपोवणें जावन आसा आमचें जिवीत भगवंत कुटुंबांत आसलेल्या त्या मौल्या प्रमाणे आमी सारा जाय म्हणलें तें. तर भगवंत कुटुंबा परी आमची कुटुंबां आनी भगवंत कुटुंबांत आसल्या मौल्यां परी आमच्या जिवितांत ती मौल्यां वापरूंक आनी घडसूंक जाय आसची कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी प्रत्येक रितीन मागया. आनी हे मिसाचें बलिदान फावो ते परे भेटोवचे पासत आमी आदरलेलीं सर पदकां आमच्या मोतीक उडासा हाडया आनी देवा लागचें आनी एकामेका लागचें बुखसाणें आमी मागया. देवा लागचें आनी एकामेका लागचें बुखसाणें मागून सांगात आमी मागया. हांव पातकें सर तुमकां बोव बनिनो वसुगण्या वसरून सांगता मनांची तुमकां वसरून वायट आनी बरें सांडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोगद अपराध. ह्या सदां संकार मरीत सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बोव बनिनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वता लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना करता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो.
प्रार्थूया. देवा सर्गीच्या बापा, आयच्या दिसा पवित्र कुटुंबाचे जिवीत आमच्या दोळ्या मुखार घालून आवय बापाय भुरग्यामध्ये मोग आणि मान कितलो पवित्र आणि कुटुंबाचे जिवीत कितले मोलादीक तें तूं शिकयताय. तर आमच्या कुटुंबांनी सगळ्यांनी एकामेकाचो हुस्को धरून आपल्या भुरग्यांक तुजी भुरगीं कशीं वाडोवंक आवय बापायक घुसवाड आनी बळ दी आनी भुरग्यांक आपल्या वडिलांक कालते रावंक तांकां मानान लेखोवंक मन दी. ही आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव. तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. सामुएलाच्या पहिल्या पुस्तकांतलें वचप. वेळ पावतच हण्णा गर्भेसली आनी दीस भरले उपरांत तिणें एका पुताक जल्म दिलो आनी ताका सामुएल म्हूण नांव दवरलें, कित्याक तिणें म्हणलें, हांव ताका सुरेश्वरा कडेन मागून घेतलो. एलकाण आपल्या सगळ्या कुटुंबा सवे सुरेश्वराक वार्षिक बली भेटोवच्याक आनी आपली आंगूण फारीक करच्याक शिलोक गेलो, पूण अर्ना गेली ना. तिणें आपल्या पोतीक म्हळें, भुरग्यान पाणू सुटतस ताणें सर्वेश्वरा मुखार प्रत्यक्ष जावच्याक आनी सदांकाल ते रावच्याक हांव ताका घेवन येतली. ताचो पाणू सोडयतस तिणें आपणा सवे 3 वर्सांचो एक पाडो, एक एपा पीठ, एक चामड्या पोतें भर दाका सोरो घेवन ताका शिलोयेन सुरेश्वराच्या मंदिरा भितर व्हेलो. भुरगो तो ल्हानच आसलो. पाड्याची बाली भेटून जाल्या उपरांत तांणी भुरग्याक एलीशी व्हेलो आनी अर्नान म्हळें, सायबा, तुज्या जिवाचो सुपूत सुरेश्वरा कडेन प्रार्थना करी तुजे लागीं उबी आसली श्री अंशू. ह्या भुरग्याक हांवें मागलो आनी सुरेश्वरान हांवें मागिल्लें तें म्हाका फावो केलें. देखून हांवें ताका सुरेश्वराक भेटयला. आपली जिणी भर तो सुरेश्वराक भेटयतलो जातलो आनी थंय तांणी सुरेश्वराक आराधन केलें.
देवाचे उतारे देवाची वदुपकार तुझ्या घरांत रावता ते मुनीस कितले भागी. तुझ्या घरांत रावतात ते मनीस कितले भागी. सर्वेस्परा दळबारांच्या देवा, कितलो म्हाका मोग मेळपास तुझ्या मंदिराचो. सर्वेस्पराच्या निवासाच्या आंगणांत रावूंक म्हजो आत्मो लालेतात रेखता. सगळो म्हजो जीव जीवन देवाची होगलीक गाता. तुझ्या घरांत रावतात ते मनीस कितले भागी. तुझ्या घरांत रावतात ते मनीस कितले भागी. दीस राती तुझी वाकणी करीत आसात. तुका सादार कर घेतलेलो मनीस कितलो भागी. तुझे मंदिर चडपाची आशा ताच्या काळजांत वसता. तुझ्या घरांत रावतात ते मनीस कितले भागी. दळबारांच्या सर्वेस्परा मुझे मागणे ऐक. जाकोबाच्या देवा मुझे विनवणेक कान दी. देवा आमचे दाल जावन असलेल्याचेर नादर घाल. तुवें मागलेल्याक भोळेपणान सांबाळ. तुझ्या घरांत रावतात ते मनीस कितले भागी. तुझ्या घरांत रावतात ते मनीस कितले भागी. दुसरें वाचप. देवाची भुरगीं म्हणून आमकां आपोवंक ताणें फावो केला. सांजुआंवच्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. मोगाच्या न्हू, पळया कितलो मोग बापान आमचेर वतला. आमकां देवाची भुरगीं म्हूण आपोवंक ताणें फावो केला. निजायकी आमी देवाची भुरगीं. संवसार आमकां वळखना, कित्याक देवाकी तो वळखना. मोगाच्या न्हू, आतां आमी देवाची भुरगीं. फुडें आमी कितें जातलें तें आमकां येदोळ पर्यान उगडापे जावंक ना. पूण तें उगडापे जातना देवाक आमी आसा तसो प्रत्यक्ष देखतल्या जाल्ल्यान आमी ताचे सारकीं जातल्या म्हूण जणाव. मोगाच्या न्हू, आमचे अंतस्करण आमचे विरोध तीर्प दिना जाल्यार देवा समोर आमी पातयेणेन फुडें करूंक शकतले. ताणें उपादेश पाळण तांकां मानवता तसलें आमी करता जाल्ल्यान जे कितें
आमी मागता तें ताचे तावन आमकां मेळटलें. ताच्या पुता जेजू क्रिस्ताक आमी सत मानून ताणें फरमायल्ल्या त्या प्रकार एकामेकाचो मोग करी जाय. होच ताचो उपादेश. ताचे उपादेश पाळतळे सक्कड ताचे थंय जियेतात आनी तो तांचे थंय जियेता. ताणें आमकां दिला त्या पवित्र आत्म्याच्या देण्या वरवीं देव आमचे थंय जियेता म्हूण आमी जाणाव. देवाचें उतर हें. देवाचें उदुपकार. Serwispor तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवय आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. वर्सान वर्स जेजूचे माय बाप पास्काचे परबेक जेरुसलेमाक वेतालीं. जेजू 12 वर्सांचो आसता हर्षाच्या बरेंच ती परबेक गेल्ली. परबेच्या दीस काबार जावन ती पाटी परतना भुरगो जेजू जेरुसलेमांतच रावलो. हे ताची माय बाप नेणा जाली. तो पयणाऱ्याच्या पंगडांत आसतलो म्हणून लेखून एका दिसाची पयण सोलोवन ती पाटी आयली. उपरांत ताणी आपल्या सेर्या आनी वळखीच्या मदें सोदलो पूण तो तांकां मेळ्ळो ना देखून ताका सोदीत ती जेरुसलेमाक पाटी गेली. 3 दिसां उपरांत तो तांकां देवळांत मेळ्ळो. शिकोवणदारा बसून तांचें आयकून तांकां तो सवालां घालून आसलो आनी ताजे सवालां जापी आयकले सोमेस्त ताजे जाणवायेक विस्मीत जाल्ले. ताका थंय पळोवन ताजी माय बाप आजाप जाल्लीं. तो वेळ ताजे आवय ताजे लागीं म्हणाली, पुता, तुवें आमकां अशें कित्याक केलें? तुजो बाप आनी हांव व्हड खंती दुकान तुका सोदून आसले हांव. ताणें जाप दिली, कशें तें तुमी म्हाका सोदूंक पडल्यात? हांवें म्हज्या बापाच्या घरा आसूंक जाय म्हण तुमी नेणा आसल्यात? ताणें उलयल्ल्या ह्या उतरांचो तांकां अर्थ जालो ना. उपरांत जेजू तांच्या संगता नजरेता फाटी येयलो. तांकां तो काळजावन जियेलो. पूण ताजे मातेन ह्यो सर्व संगती आपल्या अंतस्करणांत जागोवन दवरल्यो. आनी जेजू देवाक आनी मनशाक मानवलो जावन जाणवायेन आनी प्रायेन वाडलो. देवाचें उतर हें. क्रिस्तोदय मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, आयच्या दिसा भगवंत कुटुंबाचें फेस्त संभ्रमोन पोवी सभा आमा सोमेस्तांक भगवंत कुटुंबाची देख आमचे थंय आमच्या कुटुंबांत सांबाळच्याक आनी थंय असलीं ती मौल्यां आमच्या जिवितांत रुतां करच्याक आपोवण दिता आसतना पयल्या सुवातेर त्या भगवंत कुटुंबाचेर आमी दिश्ट घाल्या. जेजू मोरी झुजेचें तें कुटुंब एक सादें कुटुंब, कश्टी कुटुंब, समाजांत समुदायांत जियेल्लें कुटुंब आनी सांगातास आत्मीक कुटुंब. आनी हाचे मदें
समाजाच्या सर्व स्थितीगतीमध्ये आणि संप्रदायामध्ये जियेल्लें तें कुटुंब जावन आसा. आनी अशें जियोवन आसतना आयच्या सुवार्थेंत जेजू ताच्या वडिलांक म्हणजे ताच्या माय बापाक जुजेक आनी मरयेक विधेय जावन सरलो. सांगात आस जाणवायेन आनी प्रायान वाडोवन येता आसतना देवाच्या तशेंच मनशांक मानभोवच्या रितीन तो जियेलो म्हणलें उगडापें करता. आयच्या वाचपान आमकां हें वाचूंक मेळटा. आनी सांगात आस जर आमी पवित्र पुस्तकाचेर नदर घाली तर मरयेन आनी जुजेन देवाच्या कुशेक कल्तिमान गेलो देवाक ती विधेय जावन सरलीं. जशें पवित्र कुटुंब समाजांत जियेलें तशेंच आमी समाजाच्या स्थितीगतीमध्ये संप्रदायामध्ये जियोन जावं. जशें पवित्र भाग्यवंत कुटुंब वावर करून एक सादें जिवीत जियेली, समुदायांत जियेली आनी सर्व आत्मीक जे नियम आसले ते पाळोवन जियेली. तशेंच आमकांय कुटुंब म्हणटा आसतना समुदायांत समाजांत जियेता आनी आमच्यो आत्मीक गरजो आसात, आमच्या आत्मीक रितीन जे नियम आसात, आज्ञा आसात त्यो आमकां पाळोवंक आसा. आनी ह्या वेळार एक पंत आव्हान आमच्या मुखार आसा. जायते पडी आमच्या मदेंच एक झूज चलोवन आसा. जेन्ना आमच्यो आत्मीक जबाबदारी आमी पाळोवंक कुशी व्हरता म्हणजे आमकां देवाचें उतर आसा, सुम्यान दिल्ली आज्ञा आसात, देवान दिल्ले उपादेश आसात. तर आमचें जिवीत संपूर्णपणी ह्या आत्मीक संगतीचेर नदर दवरून ह्यो आत्मीक आमची जबाबदारी पाळोवंक आमी फुडें सरल्या तर जायतेपटी सामाजीक स्थितीगती मदें जियोंक आमकां अडखळ जावन आसा. कित्याक म्हळ्यार समाजांत संपूर्ण न्याय म्हणलें आमकां दिसून येना. समाजांत आमी आमचें तें उदरगती आमी जोडी जाय. जर समाजांत आमकां एक स्थानमान आमी जोडी जाय तर जायतेपडी आमच्या आत्मीक संगतीक आत्मीक नियमाची निर्लक्ष करून समाजाच्या अनितीच्या वाट्यार थोड्या फाटी धरचें पडटा. ह्या वेळार आमचें तें एक झूज आसा. खंयची वाट धरची, कसलें एक जिवीत जियोवचें म्हणून. पूण आयचें वाचप आमकां ह्या भाग्यवंत कुटुंबान आत्मीक जबाबदारी जे कितें आसा हें सर्व पाळटा आसतना सामाजीक रितीनी तें एक देखीबरीत कुटुंब जावन आसलें. तें एक मनशांक तशेंच देवाक मानता तसलें एक जिवीत जावन आसलें म्हणलें आमकां दाखोवन दिता. हाका कारण कितें? आयच्या वाचपांत आमी पळोवच्या प्रमाणे विधेयपण. आयची सुवार्ता सान लुकाची सुवार्ता आमी आयकल्या आनी ते निमाणे वळींत जेजू ताच्या वडिलांक विधेय जावन सरलो, खाल जावन जियेलो म्हणलें उल्लेख करता. तशेंच मरयेन आनी जुजेनी देवाच्या कुशेक खाल जावन ती जियेली. आनी पवित्र पुस्तकांत जेजू विशांत आमकां पयलें आयकोंक मेळचें गूण जावन आसा हें विधेयपण, खाल जावन चलचें. आमकांय हें विधेयपण देवाच्या कुशेक कल्तिमान घालून जियोंक वा खाल जावन जियोंक आमकां आज आपोवणें मेळटा. आनी कित्याक जेजू ताच्या वडिलांक खाल जावन चल्लो? कित्याक जेजू देवाच्या कुशेक कल्तिमान घालून देवाक खाल जावन मानता तसली जिणी जियेलो? जर आमी पवित्र पुस्तकाचो पयलो बूक उत्पत्ती पुस्तक आमी पळयता आनी सुरवेच्या अध्यायांतच आदावान अविधेयपण दाखोवन देवातावन पयस गेल्लें आमी पळयता. आनी जेजू नवो आदाव, द न्यू एडम, जें कितें
आदावान केलें ताजे विरोध करून म्हणजे आदाव देवाक अविधेय जालो पूण जेजू ताच्या विधेयपणा वरवीं कशें आमी परत एक पटी देवाच्या मोगाक लागीं सरयेत जे आमी सांडलेले आसा देवाचें सारकें आनी स्वरूप तें आमी परत कशें जोडून घेवयेत म्हणलें आमकां दाखोवन दिवच्याक जेजू विधेयपणाचें ती शेगूण पयलें पाळता. आमकां सुमेस्तांक जर असलेंच विधेयपणान आमी जियेल्या जी नैतीक मौल्य आमकां आसात नैतीक आज्ञा आमी आसात ते आमी देवाच्या कुशे प्रमाणे जर आमी जियेल्या तर आमच्या जिवितांत आमी सारकी विंसवण करून सारके दिशेन आमी चलोवंक आमकां प्रेरण जेजूचें जिवीत जावन आसा. आनी जेन्ना आमी सारकी विंसवण करता देवाच्या नियमाक देवाच्या कुशे प्रमाणे आमी खाल जाता तर आमच्या जिवितांत जें कितें आमी सांडलेलें आसा देवाचें सारकें आनी स्वरूप तें परत एक पटी आमच्या जिवितांत परगट जावच्याक आमकां भोव सलीस जाता. आनी आमी जें कितें सारकी विंसवण करता सारके दिशेन विधेय जावन चलता तर परत एक पटी जे नियम देवान दिल्ले आसा ते नियम आमच्या जिवितांत पाळून परत एक पटी जेजू सारकी त्या नव्या आदामा सारकें आमी जावंक पावता. आनी ह्या दिशेन हें विधेयपण आमी खंयसर पाळ्ळें जाय कशें पाळ्ळें जाय आनी पवित्र भाग्यवंत कुटुंबांत कसलें शिक्षण आमी जोडी जाय म्हणलें आमकां भाग्यवंत पापा पावल सवो आमकां कळीत करता. भाग्यवंत कुटुंब आमा सुमेस्तांक एक शाळा वा एक इस्कॉल जावन आसा म्हणून आमकां तो सांगता. आनी ह्या इस्कॉलांत भाग्यवंत कुटुंबांत आमी 3 प्रमुख संगती शिकोवंक वा 3 शिकोवण आमकां लाभता म्हणून तो आमकां कळयता. पयलें शिकोवण जावन आसा मौनपण. पयलें शिकोवण मौनपण एक होगळीक एक पात्र जाल्लें आनी भोव गरजेचें एक मानसीक स्थिती म्हणून पापा पावल सवो आमकां कळयता. भाग्यवंत कुटुंबांत गुपीतपण आसलें खासगीपण आसलें. देर वॉज प्रायवेसी इन द होली फॅमिली. एकामेकाक दुरसोवंक एकामेकाक निर्लक्ष करूंक जायतीं कारणां त्या कुटुंबांत आसलीं. जायते कश्ट त्या कुटुंबांत आसले. एकामेकाक दुरसोवन तांकां जियेव येत आसलें. एकामेकाचें उणेपण पळोवन एकामेकांतावन पयस सरोंक जायतीं कारणां त्या कुटुंबांत आसलीं. पूण सर्व कश्टांक तांणी सांगाता फूड केलें. त्या सर्व कश्टां मदें सस्नीक जावन जियेलीं आनी गुपीतपण कुटुंबाचें खासगीपण त्या भाग्यवंत कुटुंबान सांबाळलें. आज असलेंच खासगीपण आमच्या कुटुंबांनी दवरचें असलेंच मौनपण आमच्या कुटुंबांनी सांबाळचें भोव गरजेचें जावन आसा. कुटुंबाचे कितें विशय आसा ते कुटुंबांतच सोडदोड करून थंय समस्या आसतना ताका एक परिहार सोदून कुटुंबाच्यो उणेपण कुटुंबांतच सांबाळचें भोव गरजेचें जावन आसा. दुसऱ्यान कुटुंबां जिवीत कशें जियोवचें म्हणून भाग्यवंत कुटुंब आमकां शिकयता. कुटुंबा जिवीत म्हळ्यार कितें? कुटुंबा जिवीत पापा पावल सव्यान सांगच्या प्रमाणे तें मोगाचो एक बांद. तो मोगाचो बांद जाल्ल्या वरवीं थंयसर एक सादी पवित्र आनी मोडूंक नजो जाल्ली एक लक्षणां त्या कुटुंबांत आसचें गरजेचें. भाग्यवंत कुटुंबांत तीं लक्षणां आसलीं. तो मोगाचो बांद जाल्ल्यान सादी पवित्र आनी मोडूंक नजो जाल्लीं लक्षणां वा कॅरेक्टर्स त्या कुटुंबांत आसलीं. आमा सुमेस्तांक हें चिंतप दवरून खाणयोचें भोव गरजेचें जावन आसा. जे सक्रामेंत एक दादलो आनी स्त्री जोडटात तो पवित्र सक्रामेंत कोणेंच मोडूंक नजो जाल्लो एक सक्रामेंत. देखून दिसान दीस तो बांद सडीत आनी सडीत घट करूंक मोगाचें जिवीत जियोवंक
भाग्यवंत कुटुंब आमकां समेस्तांक एक प्रेरण जावन आसा. तिसऱ्यान निमाणे विशयी जावन आसा वावर. वावर मनशाच्या सल्वासवा कुशीन एक वाट जावन आसा. आमचो वावर सल्वासवाच्या दिशेन आमकां चलोवन व्हरता. द सिवियर अँड रिडेम्पटिव्ह लॉ ऑफ ह्युमन वर्क, रिडेम्पटिव्ह लॉ म्हणटा पापा पौल सोवो. म्हणजे आमच्या वावरा मुखांतर आमी सल्वासांव जोडता. कसलो वावर? कुटुंबांत नाना रितीचे वावर आसात. आनी पापा पौल सोव्यान सांगच्या प्रमाणे पयलो वावर आमच्या कुटुंबांत जावन आसा देवाची पयली आज्ञा सांबाळची. आनी कसली ती आज्ञा? वाडा, सडा आनी संवसार बरा. हो जावन आसा पयलो उपादेश देवान एका कुटुंबाक दिल्लो. वाडा, सडा आनी संवसार बरा. आनी ह्या दिशेन कुटुंबांत वावर करचो भोव गरजेचें जावन आसा. आमी कुटुंबा जिवितांत सुफळ जावचें म्हणजे भुरग्यां बाळां देवान दिल्लीं तीं भुरगीं बाळां कुशेन स्विकार करचें. हो जावन आसा पयलो वावर. आनी ह्या मुखांतर आपणाचें, कुटुंबाचें आनी हेरांचें सल्वासावा दिशेन वावर करचो गरजेचें जावन आसा. देखून कुटुंब म्हणटा आसतना फकत दिसभर आमचो बायलें वावर करून फकत घरांत थोडो समाधान वा घरांत थोडी कुशळाय जोडचे खातीर मात्र आसचें न्ही. बगार कुटुंबांत कुटुंबाचो वावर कितें आसा तें करचें भोव गरजेचें जावन आसा. दुसऱ्या हंतर वावर आसा कुटुंबाचो सांबाळ करचो. म्हणजे घरांत जें कितें काम आसा तें करचें. जावं पुरो घरचे नितळाय वा घराक कितें जें कितें गरजेचें आसा तें हाडचें, कुटुंब सांबाळचें. तिसऱ्या रितीचो वावर आसा कुटुंबांत वाडावळ जोडची, कुटुंबांत सांगाता जियोवचें, टू लिव्ह टुगेदर. हो वावर करता आसतना एकामेकाक थंय सोडदोड करून जियोवचें. एकामेकाक जें कितें गरज आसा तें फावो करचें. भुरग्यांच्यो गरजो जे कितें आसा ते तांच्या शिकपाच्यो जावं पुरो वा कुटुंबाच्या सर्वसामान्यांच्या न्हेसणाच्यो गरजो तांच्या कुडीच्या गरजांक फावो करचें. हो वावर आसा. आनी निमाणें सगळ्या कुटुंबान दिसान दीस सडीत आनी सडीत माहेत जोडचें, माहेत जोडचो वावर आसा. भुरग्यांक शिक्षण जोडचें तर वडिलांनी दिसान दीस माहेत सडीत आनी सडीत माहेत जोडचें भोव गरजेचें म्हणलें पापा पौल सोवो कळयता. कसली माहेत? आत्मीक रितीन, सामाजीक रितीन. हे सर्व माहेत जोडून कुटुंबा जिवीत सडीत आनी सडीत नंदन करूंक पापा पौल सोवो आपोवणें दिता. आनी ह्या तिनी संगतींनी मौनपणांत, कुटुंबा जिवितांत, सांगातास वावरांत भोव प्रमुख एक विशय वा भोव प्रमुख वर्च्यू लक्षण वा शेगूण जावन आसा विधेयपण. एकामेकाक काल जावन चलचें. तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आज हें फेस्त आमी संभ्रमत आसतना ह्या पवित्र भाग्यवंत कुटुंबांत आसलीं ही लक्षणां आमच्या जिवितांत आमी रुपीत करया आनी आमच्या समेस्तांचीं कुटुंबां नंदन जावं दीत, भाग्यवंत कुटुंबा सारकीं जावं दीत म्हणून प्रत्येक रितीन आज मागया. आमेन. सर्व आमी उबे रावया आनी त्रियेक देवादाय आमचो पावार्थ आमी उसारया. सतमंता देवाक, सर्पदार बापाक, सगळ्या आनी पृथ्वीच्या आनी पवित्र आत्म्यावर गर्भे सोलो आमकां जल्मालो पंच कुलाधिकाराचे निकस असले ताका कुसाद जालो तो मेला आनी केलो तो मेला मध्ये देवलो तो सृष्टी सामना पुनर्जीवन जालो
सर्गार सोडलो सर्वदार देवाच्या जाग बसला तेंकां जन्मल्याचे सुसुरलो सुतमंता पवित्रत्म्या कथोलिक सभे भक्तां सोयकार पातकांचे मोसणे कुडीचे जवान सच्चे जिवीत आमेन. भगवंत कुटुंबाचें फेस्त आमी आज संभ्रमता आसतना आमच्या कुटुंबा खातीर आनी इतर सर्व गरजां खातीर श्रीगेच्या बापा लागीं आतां आमी मागया. सर्गींच्या बाप्पा पवित्र सभेचो वडील पापा साहेबाक सर गोवळ्यांक याजकांक आनी धर्मिकांक तांच्या अभ्यासान तिरासाण सांबाळून क्रिस्तांव कुटुंबां भगेंतपणाचे वाटेन चलोवन व्हरूंक तांकां बेसो आनी बर म्हूण मागता. बाप्पा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्राच्या सर्व राजकीय मुखेल्यांनी तांचो अधिकार सेवे खातीर तशेंच लोकांच्या आनी देशाच्या बरेपणा खातीर वापरून शांती समाधानाचे राष्ट्र बांदून हाडूंक गरजेचो आदार लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. कुटुंबाच्या पोशणा खातीर परगांवांत वावुरतल्यांक बरी भलायकी दी. विविध कारणांक लागून मनस्ताप आनी नासमाधानान जियोवच्या सर कुटुंबांक एकवटून जियोवंक मजत लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या कुटुंबांनी आशिल्ल्या समेस्त पिडेस्तांक बरी भलायकी लाभय. तांचे कश्ट सोसूंक गरज आसली कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एवकारिस्ता बोवारी जमो जाल्ले आमी समेस्तांनी एका मनाची आनी एका काळजाची जावन आमच्या कुटुंबांनी क्रिस्ताच्या मौल्यां उखलून धरून भगवंतजीनी जियोंक कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. थोडो वेळ मौन रावया आनी आमच्या कसकी आनी वैयक्तीक गरजां बसोत आमी मागया. मोगाळ बापा आमची मागणी दयेन मानून घे. आमच्या कुटुंबांनी तूं बिडार कर आनी आमचें कुटुंबा जिवीत नंदन कर. कुटुंबाच्या संद्यांनी एकामेका खातीर वावर करूंक एकामेकाक विधेय जावन चलोवंक आनी कुटुंबाचें कास्कीपण सांबाळूंक तूं आमकां समेस्तांक तुजे कृपेन बर. हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या मरिफात. आमेन. उल्हास बरीत गीतांनी ओगून दिता. घे सोमिया मोगान तुगे आमी दिवची कानीक तुगे. आशीर्वाद गंधहीन तुगे तिचे सवय आमकां तुगे. दिवची कानीक तुगे. आशीर्वाद गंधहीन तुगे तिचे सवय आमकां तुगे. म्हज्या मोगाच्या भाऊ भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्पदेदा देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्की पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून. मोगाळ बापा आमी तुका हो पारीकपणाचो यज्ञ समर्पितां आनी देवाचे अंकर मरेचे आनी भगवंत झुजाचे विणवणेन आमची कुटुंबां तुज्या मोगांत आनी शांतींत थीर दवर म्हूण कलतेपणी मागता. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो.
सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्वेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वाचूंक फावो, हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजो अनंत शब्द मनीस जालो आनी आमच्या किनण्याच्या किरकोळ दोळ्या मुखार ताचे महिमेचो प्रकाश फांकलो. मनशा रूपान दिसच्या देवाक वळखूंक आता, ना दिसत्या वस्तूंच्या मोगान पेटोवन वचो आमची काळजां. देखून आता देवदूता बराबर आनी सर्गीच्या सर्व दळबरा सांगाती तुझे महिमेचे कीर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा, करोस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुझ्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो, तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परीन चवण सतस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत. पदकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशां पसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. Bavarta so good, purgatoria. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो मी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवताले आमकां सुमेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराख्य प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पळय सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा, पिटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गां बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्ट खातीर मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परसळीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर. आमी सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरिये देवाची माये संगाती, भगवंत सुजे तिचो पती,
Bhagavan Dharmduta, Avilaci San Teres, Cursos San João, Jesuचे ल्हान फुल तेरेस, आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससण्याच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय. पवित्रत्म्याच्या एकपणांत सर्पोद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन आतां धीर घेवन मागुया. आमच्या बाबा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सगळ्यांक आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुटलेल्यांक शिताव, तशें आमची पातकां वगोस, आनी आमकां ताळ्ळें पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतलें आमकां वाग. सर्वेस परासुर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान येतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुलती सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाचय. कित्याक रासवटकी पदव्यान महिमा जेजूसाच्या आसता. सुमयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदतामुळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येता आनी रासवट चलयताय ससण्याच्या ससनाक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. माय मोगाचो गूर जावन एकामेकाक शांती पाठोवया. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. ह्या शेळेच्या जेवणाक पोणे लाभलेली आमी सर्वां सुभागी. पूण तुज्या उदराक भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. जीव नवो कर, सूर्यो तूं सर्गीन सो, फांकय प्रकाश कुरपेसो, निवार काळो पातकासो, ओ शिवर कुरपेसो, मुसोम्या शिवर कुरपेसो, कर्माका दायजी सर्गीनसो, कायजान मोजाई सोम्या, कुरपेन तुझ्या भरदन्या, वेंगेन म्हाका धर, मोगान तुझ्या भर
म्हाका धर मोगान तुझ्या भर सांबाळ म्हाका वर जीव नवो कर प्रार्थुया. भोवकन वळ्या बापा ह्या सर्गींच्या जेवणा वरवीं तूं आमकां नवी घटाय दिताय. पवित्र कुटुंबाची देख सदां आमच्या काळजा मुखार दवरून ह्या जिविताचे त्रास आनी कश्ट संपले उपरांत ससनाक तुजो संगात जोडोवंक आमकां फोव कर. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आणि सर पोदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे मोरुकार. Bapacie, Budacie, Powiedz, Ratmecie, Nabi. Amen.